मायमोगाचे येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरेख पळयाच्यो हेडलायन्स. फोंडेकारांचेर उदकाच्या उणावाचे संकश्ट. WRD मंत्र्यान अधिकाऱ्यांक समस्या सोडोवपाचे दिला निर्देश. लोकांचे प्रस्न आता तरी जातले सुटावे काय काडचो पडटलो परतून मोर्चा. थळाव्यांचो प्रस्न. कोलकाताच्या एका हॉटेलात लागलो उजो. 6 दादले 2 बायलो आणि 4 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याक मरण. या सप्तकात ही दुसरी भिरांकूळ घडणूक. पंचवीस ऑगस्ट मेरेन दोनूय जिल्ह्यांनी हलको तो मध्यम पावस. एकंदरीत नैऋत्य मॉन्सून राज्यात सामान्य. हवामान विभागान उक्तायला अदमास. आणि आता याच्या कोकणी खबरो विस्तारान. भर पावसात फोंडेकारांक सतावपी उदकाच्या उणावाची समस्या एक गंभीर आणि हुस्क्याचो विषय जावन रावला. फोंड्यातल्या लोकांनी वेगवेगळ्या प्रश्नांचेर खास करून उदकाच्या संकश्टाविशीं कागाळ केली. WRD मंत्र्यान अधिकाऱ्यांक समस्या सोडोवपाचे निर्देश दिल्यात. आता लोकांचे प्रश्न सुटावे जातले काय परत मोर्चा काडचो पडटलो हे मात येता तो वेळच सांगतलो. WRD मंत्री फोंडा PMC हॉलात लोकांच्यो कागाळी आयकुपाक हाजीर आशिल्ले. थंय थळावे पंचवांगडी आणि नगरसेवकांनी उदकांचो उणाव, डेंग्यूचे वाडटे प्रकरण, येरादारीची कोयंडी, सांडपाण्याची समस्या, भलायकेचो हुस्को आणि रस्त्यांची स्थिती ह्या सारख्या प्रश्नांचेर उजवाड घालो. अधिकाऱ्यांक फाटपुरवण करून या समस्यांचेर उपाय काडपाचे निर्देश दिले. उदका साठोवपाच्या टाक्यांची दुरुस्ती आणि देखभाल, साठवण टाक्यांची ऑटोमेशन आणि पोरण्या पायपलायनांची तपासणी करपाचो आदेश WRD मंत्री सुभाष शिरोडकार हांनी दिला. तिसरो जो आसा पयली तो हेल्थाचो 3 विशय आज रोडचा बी विशेष कोण उलोवलो म्हणून काय म्हणटा दर मंगळारा प्रत्येक दर मंगळारा सांगते केलं सर आजचे इशू आहा ते फुडले मंगळारा फॉलोअप जातले. आजचे इशू म्हणजे कामाची पद्दत तुम्ही आता पळयला आसतली ते इन्स्ट्रक्शन दिवन तांकां ती फायल घेवन यो म्हणून सांगलें. घेवन फायल घेवन आयले म्हणटकीर जातलें. ॲटलिस्ट म्हजे डिपार्टमेंट म्हज्या नोकरी प्रॉपर मान्यता दिवपाक दुसऱ्या डिपार्टमेंटाचे फायद्याचो नंबर हाडून सांगलें जेणे करून म्हजे ऑफिसान जे अधिकारी आसा म्हजे कडेन 2 अधिकारी आसा कमीच कमी. एक आसा तो डायरेक्टर लेवलाचेर आसा जो WRD डिपार्टमेंटाचो डायरेक्टर जावन आसा. त्यामुळे त्यो फायली त्या डिपार्टमेंटान आमच्यांनी परस्यू करपाक मंगळारपर्यंत सुटावे करपाचो प्रयत्न बरोचसो सुटाव जाता. 1 म्हयने भितर आज जे आमचो विशय मारल्या ऑफकोर्स रमेशान सगळे नोट केल्ले आसा. प्रिपेर नोट रिपोर्ट येता तातूंतले मुखाल्ले म्हयने भितर जवळ जवळ 90% सुद्दां सगळे समस्या जाणून घेतल्यो. कावन्सिलरांनी प्रत्येकान सांगलें आपल्या आपल्या वॉर्डांची जी समस्या त्यो सांगल्यो. जे नागरीक आसा फोंडेचे तांच्यांनी बीन सरा कडेन ज्यो समस्या त्यो मांडल्यो. सरान जाणून घेवन ऑफिशियल्स आशिल्ले तांकांय बीन सांगलें की ही कामां आसा जी कामां आसा ती बेगीन जावपाक जाय आनी चड करून आमची उदकाची समस्या चड आशिल्ली. तेंय बीन सरान सामकें मनान घेवन सारकें मुखार काम घेतलां. मेन आसा तो उदकाचो इशू. सो उदकाचो इशू त्यांनी सांगला की खूब कडेन म्हणजे सप्तापाट, प्रफुल्लनगर, खडपापाट, तो तळे दुर्गापाट आणि पुर्तगर नगरी तशें थोडे खडपावन एरिया हे सगळे आमी सांगलें की हांगा चड उदक लोकांक सारकें मेळना. सो ते तेणें आयकून घेतलें आणि तेणें सांगलें की हे प्रॉपर डिस्ट्रिब्युशन जावपाक जाय आनी डिस्ट्रिब्युशना खातीर तेणें थ्रू WRD थोडे सजेशन तेंच्या ऑफिसराक दिलें आणि फुडें ते परत 15 दिसान येतले आनी तेजे परत आढावा घेतले की तेणी सांगलें की प्रॉपर डिस्ट्रिब्युशन जावपाक जाय. उदकाचें खंय ऑटोमेशन जावपाक जाय टू पंप वॉटर. सो ते सुद्दां थोडे कडेन आतां शांतीनगर एरियान ते ऑटोमेशन करता. जशें सराफान सांगलें इंजिनियर की तो ऑटोमेशन करतले ते उदक पंप जातलें थ्रू ऑटोमेशन. प्रश्न येयल्ले कितें उदक मेळना बीन म्हणून आमी 8-10 दीस जाले आमी आमचो प्रयत्न करून लोकांक उदकाचें सुरळीतपणां करपाक केलें. 1-2-3 खंय घरां उरूं शकता ना न्ही पूण जवळ जवळ कोणाक उदक मेळनाशिल्लें म्हणटा दुर्गापाटान वयर तळ्यान सपनाटावन आनी कितें तें आमी दिवपाचो प्रयत्न केलो आनी तें जाल्लें आसा. हय आमी प्रपोजल दिल्लें आसा. कितले दिले आमी सपनाटावन म्हणटा थंय एक प्रपोजल घाल्लें आसा आनी तें अप्रूवल घेतलें आनी ऑटोमेशनूय जातलें. थोडे रिटायर जाता
रिप्लेनिश जाता पूण ज्यो टँकी आहा वॉकिंग टँकी ना कितें ऑटोमेशनूय घेवपाचें आसा ऑटोमेशन एस्टिमेट धाडिल्लें आसा जितलें ऑटोमेशन जातलें तितलें मातशें बरें गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आणि भक्तीपय बाळगी. राज्यात कोयराचो प्रश्न सुटावे जावपाचें नांव घेना. म्हापसा खोर्ली वाठारात रस्त्या कुशीक उडयल्लो कोयर लोकांक सतावपाक लागला. वाठारात घाणी पाताळ्ळा. हाचेर खर दखल घेवपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. नगरपालिकेन बेगोबेग पावल उबारलें ना जाल्यार हो कोयर पालिकेच्या दारात व्हरपाची तयारी फुर्योज जाल्ल्या थळाव्यांनी दाखयला. खोर्ले कमलेश्वर गॅरेज थंयच्यानचो इंटरनल रस्तो उसपकर जंक्शना कडेन वयता. ह्या रस्त्याचेर जर आयज आमी पळयशात जाल्यार आमकां हांगा कोयराच्यो राशी दिश्टी पडटा. कितलेशेच दीस म्हयने म्हणपाक शकता हो जो कोयर हांगा आसा हो असोच पडून आसा आनी सध्या पावसूय बरोच पडटा आनी पावसान ही जी गार्बेज आसा ही कुशिल्ली आसा आनी हांगा सगळे कडेन आमी पळोवपाक शकता हाणीचें वातावरण हांगा निर्माण जाल्लें आसा. हो जो इंटरनल हांगा रस्तो आसा हांगासर कितलेशेच लोक हांगा रावता आनी ही रेजिडेन्शियल अशी एरिया आनी सध्या आमी पळोवपाक शकता पुराय गोंयान डेंगू तशेंच मलेरियाच्यो केसीस ह्यो वाडिल्ल्यो आसा आनी अशा परिस्थितीन खंय तरी आयज आमच्या वाठारात नितळसाण आसपाची अत्यंत गरज आसा. सो ऑथॉरिटीजांकडे मागणी आसा की जाता तितल्या बेगिना हो जो कोयर हांगा रस्त्याचेर पातळिल्लो आसा हो नितळ करपाची गरज आसा. कारण आमी कितलेशेच फावटी हांगासरल्यो बातम्यो सुद्धा केल्यो की हांगा लोक हांगा हाडटा आनी गार्बेज डंप करता. सो ऑथॉरिटीजांकडे मागता की जाता तितल्या बेगिना ही कमलेश्वर गॅरेज थंय जो हो रस्त्याचेर जो कोयर हांगा पातळिल्लो आसा हो नितळ करपाची गरज आसा. कारण इतलो कोयर आनी कोयराची रास हांगा पातळिल्ली आसा की पावसान हो जो कोयर आसा हो कुशिल्लो आसा आनी पुराय रस्त्याचेर ही घाण जी आसा ही दोनूय वटेन पातळिल्ली आसा. सो ऑथॉरिटीजांकडे मागणी आसा की जाता तितल्या बेगिना हो जो कोयर हांगासर जो एवरीडे लोक हांगा हाडटा आनी उडयता तो नितळ करपाची गरज आसा. ती गार्बेज आणि हांगा लोक रावतात रहिवासी रावतात सगळे आणि ही वाट आसा लोकांची यो वच वाट ही मेन रस्तो कसो भितर इंटरनल रस्तो दोना सायडीक पळय घाणी पडल्यान सामके गार्बेज पावसान आता तेजेर ते व्हरोकूच ना दिसता कितलो तेंप जालें आसतलें व्हरोंक ना कित्याक ते पोटल्यो पळयता आनी तेजेर आतां उदीक पडोन ते घाणी मारता ते रावून वचो आमी आतां उपर रावल्या बट थंय घाणी येता लोक हांगा कशें सफरींग करता ना म्हाका दिसता वड अनवीक लागता पण अनवीन फाटल्या दिसांनी ही एरिया सबन एरिया क्लीन केल्ली तेणें स्वता आमी पळयला JCB बी घालून इवन सकयल सुद्दां त्या सायडीक JCB घालून तेणें खंय खंय गार्बेज उडयता पळय ती तेणें क्लीन केल्लें आनी खरेंच काम तेणें बरें केल्लें. पण हितूर आतां ती कावन्सील ना न्ही म्हणजे तेंचो डिजॉल्व जाला जे पण आतां म्युन्सिपाल्टीन कोण आसा पळय तेंच्यांनी पळोवंक जाय न्ही ती गार्बेज वचोन तेंच्यांनी काडूंक जाय थंयची ती लोकांक तुमी रोगराई जाय सर तुम्ही कित्याक रावतात लोकांनी आड्डी मारली तुझ्या दारान येयली तूं मागीर धाडटाय तुमच्या लोकांक आनी ती क्लीन करता तशें करूं नाका. आमी तुमच्या माध्यमाच्यान आमी कितले दाखयता तेन्ना तुमी वयता हेच्या पयलीं तुमी खंयच भवनान दिसता म्युन्सिपाल्टीचो स्टाफूय म्हाका दिसता भवना आनी ते लेबर कोण आहा पळय ते भवना हेजे हिसपान कळटा न्ही की बाबा तुमी हांव तेका लागून हांव परत सांगता की तुमचे प्रशासन बंद करा आमच्या हातीन दिया लोकांच्या हातीन दिया पळय कशें सुरळीत जातले ते बरें दिता म्हणजे म्हापशां पळोवण्या सारकें जातलें हे तुमकां आमी बोब मारतात आनी तुमी मागीर मनीस धाडटात तुमी तुमच्या दोळ्यार पट्टी बांदलेली आसता तेका लागून आतां फुडें हांगासान हते पर्यंत खळी बरी आसा क्लीन काडलें फुडें ती चॉकअप आसा मागीर उदीक खंय वयता उदीक वयतलें रस्त्या वयल्यान न्ही रस्त्या वयल्यान म्हणून ते सगळे रस्ते बिस्ते पिड्ड्यार जाता गार्बेज सुद्दां पळय गार्बेज उडयला जळी दोना सायडीक गार्बेज उडयला तेजी खळी पळय फुडें चॉकअप आसा ते फातरी काडलेल्यो ते फातरी धापूंक ना रातचो भितर कोण पडला हांगा लायटूय ना लोक कोण भुरगो बिरगो समज स्कुटरीन येताना कोण पडली ताका जबाबदार कोण मागीर हे म्हणटाले आमी आमचे कडेन काय ना एका बोट दाखय जाल्यार तेका बोट तेन्ना हांव म्युन्सिपाल्टीक रिक्वेस्ट करता हांकां हरशीं रिक्वेस्ट करपाचेच न्ही हेंच्यांनी हें काम करूंक जाय हेंचेंच काम हें तेन्ना हे बेगींतल्या बेगीन हांगासरलो गार्बेज तेंच्यांनी उखलपाचो नाल्यार हांगासले लोक म्हाका दिसता व्हरतले गार्बेज आनी तुमच्या दारान दवरतले ते म्युन्सिपाल्टीच्या अशे लोक सध्या हांगा हे जाले हे जाल्यान तेन्ना हांव रिक्वेस्ट करता की हांगासले बेगींतल्या बेगीन गार्बेज काडची आणि हो रस्ते कचरा सगळा टाकतात लोक सो त्या कचऱ्यामुळे प्रॉब्लेम येतो की येता जाताना विद्यार्थ्यांना यांना सगळ्यांना त्रास होतो वयस्कर व्यक्ती आहेत ज्येष्ठ व्यक्ती आहेत त्यांना त्रास होतो सो
जे म्युन्सिपाल्टी आहे तिथलं कचरा टाकू नये याची व्यवस्था करायला पाहिजे. गोवा 365 खातीर दीक्षा गावकार, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. एक शार आयज शोकांतिकेत जागो जालो. कोलकाताच्या एका गर्दीच्या हॉटेलात मध्यराती उजो लागिल्ल्यान 6 दादले, 2 बायलो आणि 4 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याक मरण आयले. बळी पडिल्ले चडशे बांगलादेशांतले आशिल्ले. वैजकी उपचारा खातीर ते शारात आयले. ह्या सप्तकात बंगालांतल्या हॉटेलात उजो लागपाची ही दुसरी भिरांकूळ घडणूक आसा. सुरक्षा नेमाविशीं खर प्रस्न उप्रासल्यात, जाका लागून कितलेशेच उजो लागूनय अजून सारको उपाय काडूंक ना अशें अधिकारी मान्य करतात. बुधवारा दनपारा 2 वरांच्या सुमाराक कोलकाताच्या मिर्झा गालिब स्ट्रीटाचेर 5 मजली इमारतीक उजो लागलो, जाका फ्री स्कूल स्ट्रीट अशें म्हणटात. जातूंत एकाच छताखाला जायती हॉटेलां आनी गेस्ट हाऊस आशिल्ली. 9 जाणांक हुलपून मरण न्हय तर गुदमरून मरण आयिल्ल्या अशें अधिकाऱ्यांनी सांगले. जाल्यार उजो पालोवपी दळाच्या कर्मचाऱ्यांनी कांय मिण्टां भितर 60 परस चड जाणांक वाटावपाक येस मेळयले. मरण आयिल्ल्यांमदीं चडशे बांगलादेशी आशिल्ले आनी ते वैजकी उपचारा खातीर कोलकाताक गेल्ले अशें पुलिसांनी सांगले. ते अजूनय घडणुकेच्या थळार मेळिल्ल्या पासपोर्टाची तपासणी करतात. वाचिल्ल्या लोकांनी हे इमारतीत फकत एक प्रवेश आनी भायर सरप, उजो लागपाचे अलार्म नाशिल्ले आनी ल्हान कुडी आशिल्ल्याचें वर्णन केलें. जातूंत कांय जनेलां लेगीत नाशिल्लीं. हे सुवातेर पळोवपी राज्य उजो पालोवपी दळाचे मंत्री कौशिक चौधरी हांणी अजाप केले की हे इमारतीक इतल्या अरुंद दालनांनी आनी आपतकालीन शिडयो नाशिल्ल्यान व्यापार परवाने कशे मेळ्ळे आनी ह्या वाठारांतल्या हॉटेलां आनी लॉजांचे नवे सुरक्षा ऑडिट जातले अशें सांगले. उजो लागपाची चवकशी करपा खातीर 5 वांगड्यांचो खाशेलो तपास पंगड स्थापन केलो आनी हॉटेलाच्या मालका आड गुन्यांव दाखल केला, जाका इमारतीक वेवसाय चलोवपी हेर लोकांसयत दिसभर संपर्क जावंक नाशिल्लो. ही शोकांतिका एक वळखीची आनी हुस्को करपी पद्दत पाळटा. एप्रिल 2025 वर्सा कोलकाताच्या ऋतुराज हॉटेलात उजो लागिल्ल्यान 14 जाणांक मरण आयिल्ले आनी सरकारी ऑडिट जाले, जे आतां अधिकारी मान्य करतात. कर्मचाऱ्यांचो उणाव आनी निधीक कळाव जाल्ल्यान गुपचूप मदींच सोडून दिले. ते भायर 2 दिसां आदीं बीरभूमच्या तारापीठ हांगा हॉटेलाक उजो लागिल्ल्यान 9 जाणांक मरण आयले. ताका लागून सुरक्षेचें उल्लंघन केल्ल्यान 15 हॉटेलां बंद पडलीं. गोवा 365 खातीर मनीष परब आनी भक्तीपय बाळगी. वास्कोच्या फामाद दामोदर सप्ताक दर वर्सा प्रमाण अंदू लेगीत भाविकांची व्हड गर्दी आनी उमेद दिसून आयली. अखंड दामोदर भजनी सप्ताचे धर्मीक विधी आनी श्रीफळाच्या विसर्जनान समाप्ती जाता. धर्मीक कार्यावळी आनी पावसात दिंडी उत्सवात वांटो घेवपाक भाविकांची गर्दी मात कमी जाली ना. पळयात काय भक्तिमय खीण. तुझी काया रमली 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 अंगण गोपाळ हिरण हरिता विडा पाऊस पडला ठिकाण झाला भिजला हरिता विडा विदर देव तू दामोदर तुका कोणाचो योजनाच सप्ताचे पयले दीस सप्ताह मागीर दुसरे समाप्ती म्हणल्यार तशें सप्ताह चालू जाल्या उपरांत दुसरे 24 दिसाचो सप्ताह. सो आमी ह्या श्रीफळ दिल्लीचे बाजून जातात आमी समुद्रात विसर्जन करता. विसर्जन केल्या उपरांत गोपाळकालो जाता. सो गोपाळकालो जातकूच होच उदक घेवन आमी देवळान वचून देवळांतून उदक सोडून तेजी समाप्ती जाता. मागीर तेजे उपरांत आरती जाल्या उपरांत मागीर सप्ताचे 24 सप्ताह समाप्त जाता. ही वर्साची पद्दत आशिल्ली. म्हणजे आतां ह्या वर्सा म्हणजे पावस ना तरी सुद्दां लोक भरपूर आयले आनी ह्या दिसता तुमकां की दिंडेचे युवा लोक चड आसा.
जो म्हणजे पयलीं आमी जेन्ना चालू केलें तेन्ना पासून म्हणजे हांव जेन्ना चालू जालो जवळ जवळ 40 वर्सां जालीं आतां हांव नाल्ल घेता देवाचो. पण तेन्ना लोक चड नाशिल्ले पण आतां इतले युवा म्हणजे आमचे भुरगे इतले फुडें सरल्या जेणे करून तांकां देवाचे खूब आवड दिसता अशें म्हणपाचें ना, पण तेंच्या मनांतल्यान तेंच्यांनी सगळे लोक भुरगे येतात आनी हो गोपाळ कला आमी साजरो करता, जेणे करून आमचे दामोदर समाप्तीक सांगता जाता. हांगा सप्ताक करता 24 वरांचो हो सप्ताक आहा. तेज्या फाटली सगळी हिस्ट्री सगळ्या गोंयभर लोकांक खबर आसा. काही वर्सां पयलीं महामारी जाली, मागीर आमचे सगळे पूर्वज म्हणजे वडील लोक जामावले गेले, थंयच्यान नाल्ल हाडलो आनी 24 वरांचो हो सप्ताक करूंक लागले. आनी 24 वरां उपरांत जो नाल्ल दवरता तो हांगा दर्यान समाप्ती करतात. तो ही कितकीच वर्सां हें जालें आनी आमी जेन्ना तिसरे चवथेक आसतले तेन्ना एमतेम एक 20 ते 15 भुरगे आसलेले तेन्ना आमचे समाप्ती आसताली आनी आमचो वडील म्हणटा तो श्याम पंडीत आमकां सगळ्यांक सांबाळटालो आनी ही अशीच परंपरा चालू आली. तेन्ना बाबा गोंयकार जो आतां सद्या दामोदर नार्वेकारान जे नाल्ल धरला तेंचो आजो तो धरतालो. जसो जसो तो मातशें वय जालें तशें तशें तेणें काडलें आनी दामोदर नार्वेकाराच्या बापाय कडेन म्हणजे प्रभाकर नार्वेकारा कडेन दिलें. मागीर जशें जशें जें वय जालें तेन्ना तेणें काडलो आपल्या चेड्या कडेन दिपक नार्वेकारा कडेन दिलो आनी दिपक नार्वेकारान आपल्या भावा कडेन दिलो. आतां दामोदर नार्वेकार आहा तो तेणें, आनी अशीच ही समाप्ती जाताली. आनी करता करता अशें आमी पयलीं 20-25 अशें कितकीच वर्सां थोड्याशा लोकांनी भुरग्यांनी आमी समाप्ती करताले. आतां करता करता लोक वाडले, तेजो उत्सव वाडलो. जसो दामबाबान आमचे कडसून करून घेता आनी तशें तशें मनीसूय वाडटा, भुरगेय वाडटा तशें आनी सगळ्यांचे तेजी कृपा आसता. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगावकर. परतून घ्या व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयांत फुडल्या कांय दिसांत हलको तो मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. हवामान खात्यान 25 ऑगस्ट मेरेन दोनूय जिल्ल्यांनी पावस पडटलो असो अदमास उक्तायला. एकंदरीत नैऋत्य मॉन्सून राज्यात सामान्य आसा. फाटल्या 24 वरांत गोंयच्या चडशा वाठारांनी हलको तो मध्यम पावस पडला. उटंगराचो पावस, गडगडाटी वादळ वा नेटाचे वारे नाशिल्ले. 19 ते 25 ऑगस्ट मेरेन राज्यात हलको तो मध्यम पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. फुडल्या 48 वरांत असोच पावस पडपाची शक्यताय आसा. चडशे ढगाळ मळब आसतले आनी पावसात व्हडलो बदल जावचो ना. दिसाचे तापमान 32 ते 33 डिग्री सेल्सियस आनी रातच्या वेळार 25 ते 26 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. फुडल्या कांय दिसांत हवामानात व्हडलोसो बदल जावचो ना असो अदमास आयएमडीन उक्तायला. गोंयांत हलको तो मध्यम पावस, पावसाळो सामान्य. 25 ऑगस्ट मेरेन पावस चालू. गोंया खातीर हवामानाची शिटकावणी ना. चडांत चड तापमान सुमार 32 ते 33 डिग्री सेल्सियस. उण्यांत उणें तापमान 25 ते 26 डिग्री सेल्सियस. वादळी वारे गळपाची शक्यताय. नुस्तेमाऱ्यांक दर्यांत वचचें न्हय असो सल्लो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. हे खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.